शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते। वर्धनी सहयोगान चलचे विद्याकल्पक क्षितिज तरबेतू कार्यागाराचे उक्तावण कार्यावळीके येऊन पाविले सर्व भाव बहिण्यांक नमस्कारू. आता उपस्थित आशिल्ले गौरवान्वित अतिथींनी वेदीर येऊन आसन स्वीकार करका म्हणून विनंती करता. तशीची विश्व कोंकणी केंद्र अध्यक्ष आणि विद्याकल्पक रुवारी सी नंदगोपाल शेणे हांनी अतिथींक वेदीर आपोवन हाडका अशी विनंती करता. विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष सी नंदगोपाल शेणे हांनी अतिथींक स्वागत करून चेडवांक उद्देशिसून दोन उत्तर उलोवका अशी विनंती करता. देवाक गुरुवर्यांक मलगड्यांक साष्टांग प्रणाम कोरून कोंकणी भाशीक लोकांगेले श्रद्धास्थान विश्व कोंकणी केंद्राक येवन पाविले सर्वांक मेगेले नमस्कारू. आज ही म्हाका एक खुशेचे विशय कसले म्हळ्यार आमी मस्त हांगा कार्यक्रमा पुरो चीफ गेस्ट येताचे आयचे मुख्य अतिथी म्हाका चिके क्लोज टू हार्ट आनी स्पेशल कसले म्हळ्यार तो वय हांव वटूची 1975-76 तूं येलोशियसांत संची क्लासा जॉयन जालेले. तो इंग्लीश मिडियम हांव कन्नड मिडियम. फस्ट PUC तूं कॉमर्सान तूं एका क्लास आयल्याची थंय मागीर इंग्लीश आनी कन्नड म्हणना म्हणटाना ताजे नंतर मागीर आमी आमगेलें शिकवण जाता पुरो दूर गेले. आज 50 वर्स नंतर मेळचे म्हणटाना म्हाका एक विशेष दीस म्हूण म्हाका दिसता आसा. आमकां हे कार्यक्रमाक उद्देशून तुमी एक येवन उरलो का म्हूण सांगतना म्हगेलें निमगेलें कसं नाही तें म्हूण मुख्य कारण कसलें म्हळ्यार आमकां आमगेल्यान तूं व्हड साधन केलेलें जिवनांत मस्त मुखार गेलेले जनांनी येवन आमगेले चेडवांक एक एड्रेस करतना कसो दिसता म्हळ्यार तांकांय आमी एक लायफान तूं अशें जावका म्हूण मुखारसून एक दिसता म्हणले खातीर आमी आपोवन हाडून तांकां एक उरलो का म्हणचें. तुमकां पुरो गुर्त आसल्या वरी आनी एक 10 वर्सान बाय 2034 आमगेले वर्ल्डान तुची GDP वायज 3rd लार्जेस्ट GDP जाता म्हूण सांगून आमी पुरो आयकलां आमकां पुरो गुर्त आसा. आमी फस्ट कोंकणी भाशीक लोक वट्टू एक वर्ल्डान 40 लक्ष जन अशे तांतू आमी GSB कायल म्हणून जाल्यार ताजे 10% लागीं म्हळ्यार 4-5 लक्ष आमगेलें टोटल पॉप्युलेशन म्हणटना एक आमगेलें भारत देशांतू 3rd लार्जेस्ट GDP जाताना आमी GSB लोक 5 लक्ष आसा पुरो जाल्यार 10 लक्ष हात आसा जन 5 लक्ष 2 हाता लेखान 10 लक्ष हात आसाची म्हणटना संख्या मुख्य न्ही क्वालिटी मुख्य. फस्ट ऑफ ऑल आमी एक पीस लविंग आमी जन खंयचे क्रायम म्हणटा आमी नाची असल एक सिविलायज्ड हायली क्वॉलिफायड आनी आमी म्हणटाची सरस्वती आमगेले जिबेरियस म्हणून सांगताची आमगेल्यान तूं पुरो साधन केलेले विद्येन तूं पुरो व्हड मनुश्य पळयल्यार आमगेले GSB समाजान तुका न्हय व्हड संख्येर आसाची म्हणटना आनी 10 वर्सान हे इंडियाचे टॉप 10 तूं GSB समाज एक जावका म्हळ्यार एक महत्वाकांक्षे आमी दोन घेवका. इता म्हळ्यार संख्या उण आसा पुरो बट क्वॉलिटी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार उद्देशारी हें आमी क्षितिज कॅम्प पुराय करची कारण कसलें म्हळ्यार तुमकां केवल विद्याभ्यास मात्र न्हय ಸ್ವಲ್ಪ एक्स्ट्रा जावन आशिल्लें लर्नेड म्हणटा पळय ह्या विशयां पुरो मस्त साधन केलेलें आनी येवन उलयल्यार तातूंतल्यान आमी काण घेवन मुखार वचका म्हळ्यार एक उद्देश. हेनरी न्यूमॅनान एक पोयम बरयलेलें लीड कायंडली लायट तुमकां पुराय
ಗೊತ್ತಶ ಪೂರ BM ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅಂತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಕೋರ್ನು ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮಣ್ಮಳ್ ಎಕ್ಪದಸ್ ತೆಕಶ್ ಮಳರಿ ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದಿ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು ಮಣ್ ಮೆರ್ಪದ ಮುಖಾರ್ ಒತ್ತಾಸ ಮಕಾಯ್ ಗೊತ್ತಾ ಇತ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತು ಗೊತ್ತು ನಟ್ಶಲ್ ಕಸಲ್ ಮಳರಿ ಅರ್ತು आमगेला अंत मस्त जन मुखार गेलेलानी थोडेची परतून तुमगेल तसले यंगस्टर्सांक तुमकां कशें म्हळ्यार मुखारी वचका म्हण आसा फॉग अशें पळय कसो म्हूण आमकां दिसना म्हणटना असले वेळारी आमकां एक हात दोन मुखार वरच्याक हँड होल्डिंग करूंक आमगेलें अंत मस्त साधन केलें जनांनी येवका ह्या केंद्रा येवन स्पेशली आमगेल्या कोंकणी लोकांक GSB लोकांक मार्गदर्शन दिवका म्हणलें हे पुरे कार्यक्रमाचे उद्देश आनी तुमकां पुरो जनांक गोत आसल्या वरी विद्याकल्पक म्हणलें एक 2017 प्रारंभ करून फर्स्ट क्षितिज कॅम्प हांगा डिसेंबर म्हयनो 2017 आमी केलेलें हें 9व्या वर्साचें कॅम्प हें आनी विद्याकल्पका खातीर सांगता म्हणून जाल्यार विद्याकल्पकांत एक ट्रस्ट म्हणून एंटिटी ना आमकां एक बँक अकाउंट म्हूण ना आमकां हांगा आमी हे हांव आनी आनेकलो सुरेंद्र नायक म्हूण आमी 2 जणांनी मेळ्ळो ड्यू डिलिजन्स पळय आमी कोरनू चेडवांक सिलेक्ट कोरनू आमी एक लिस्ट रेडी कोरनू ह्या चेडवांक इतलें दिवका म्हूण सांगून लिस्ट केल्यार आमगेले डोनर्स चेडवांक डायरेक्ट जावन स्कॉलरशीप बाय अमावंट ट्रान्सफर करताची म्हळ्यार आमगेले प्रायम मिनिस्टराले एक सोपन कसा म्हळ्यार डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर मध्य आशिल्ल्यान कोणी खावन घालून डायरेक्ट ते कोणा पावका तांकां पावका म्हण आमी US आशिल्ले आमगेले एक डोनर्स जाले बे एरिया कोंकणी एसोसिएशन म्हूण आसा तांकां सांगतना तांकां बारीक खुशी जाली कसाल म्हळ्यार हांतू ओवर हेड्साक म्हूण सांगून आमी इतलें दुड्ड काडचे पर्सेंटेज आमगेले खर्चा काडचे म्हळ्यार ना तो दुड्ड कंप्लीट चेडवान डायरेक्ट पावता म्हूण तांकां बारीक खुशयेर तांणी आतां आमकां कळवलें 3 वर्स करून स्पॉन्सर करता आसाची हें एक एडवांटेज कसाल म्हळ्यार चेडवांक डोनर्सान दिलेलो दुड्ड डायरेक्ट ट्रान्सफर तांतू कट करनू खर्चा काडनू वरलेलो दिवचे इवन हे आयची कॅम्पाचे तुमगेले लेक्का स्कॉलरशिपांतल्यान कसले कट जायना हे आमगेले डोनर्स दिवन हे कार्यक्रम चलचे आजी हे कार्यक्रमाक फुल्ल नांव सांगू येत न्हू अर्कुळ कोडी CA अनंत शेणे येवन पाविल आसाची हांकां हांव एक हांगेले एक सान परिचय सांगता 1989 नोव्हेंबरांत फर्स्ट 15 वर्सां सिटी बँक तुम्ही नाव ऐकून आसका सिटी ग्रुप तांतू स्पेशलायज करून बिजनेस रिस्क मॅटर्स इंडिया आनी एशियाचे रिस्क असेसमेंट करचे एक रोल घेवन एक 15 वर्स काम करून तरी 2005 आनी 2014 मध्ये सिंगापुरा वचून सिटी प्रायवेट बँकांत हांणी थंय तांगेले सर्विसेस दिले तदनंतर वापस इंडियाक रिलोकेट जावन एडेलवाइस म्हणलें एक एसेट मॅनेजमेंट कंपनींत तांतू तांगेले सेवा दिवन आतां प्रस्तुत तांणी एक इन्वेस्टमेंट कन्सल्टिंग अँड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स इन इक्विटीज म्हणलें एक सर्विसेस दिवन तांणी कंटिन्यू करता आसाची तशी आजी हे कार्यक्रमाक येवन पाविले अनंत शेणे तुका मेगेले आत्मीय जावन स्वागत आयचे कार्यक्रमाक आमगेले नेक्स्ट सेशन काडचे रिसोर्स पर्सन सुमती पै तोनसे आयिल्ले आसा तुकाय आत्मीय जावन स्वागत आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे आडळित मंडळीचे उपाध्यक्ष जावन आशिल्ले रमेश नायक आयला ताकाय हांव आत्मीय जावन स्वागत सांगता आसा आमगेले संस्थेचे कार्यदर्शी डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै आयला तुका हांव आत्मीय जावन स्वागत सांगता आमगेले कोशाधिकारी खजांची जावन BR भटमाम आसा तांकांय हांव आत्मीय जावन स्वागत सांगता आसा हे सगळेची केंद्राचे एक आडळीत पळोवन घेवन हें पुरो सुसूत्र जावन वचका म्हणून जाल्यार ताका एक मुख्य आडळिताधिकारी जावका CAO डॉक्टर B देवदास पै हांकांय हांव आत्मीय जावन स्वागत करता आसा येवन पाविले तुमकां सर्वांक स्वागत करून हांव तुगेलें उतर मागता आता गौरवान्वित अतिथी CA के अनंत शेणे हांनी 2 उत्तर उलोवका म्हणून विनंती करता थैंक यू तुमको पूरा नमस्कार सो मेनी पीपल ऑन द ऑडियंस एंड
very eminent personalities sitting here. English Anulit, if you don't mind, with Dr. Mohan Pai and everyone being here, it is such a pleasure to be a part of this. And when Nandagopal and I are good friends and long friends, but we haven't met actually. It is just a coincidence and a very pleasurable, nice coincidence. Phone but I was abroad for most of my career. Salpars Pudmant Makshela. Tashi Mangalore, of course, every year on a holiday or something. But I'm Kangion Purajana Meduzana, old classmates and all of this. So Tan Maksangtan Ajushev, it was very close to my heart. Education is very close to my heart. Learning is very close to my heart. And when he said, "Can you join?" I said, of course, Angyu Chakbari Kushi. So, first of all, tumko pura namaskar and congratulations on whatever you are pursuing at the moment. Pura, all of you are very young. And I think what I learned from him is that you are pursuing your graduation or a post-graduation or some other studies. I will end with a quote which is attributed to Swami Vivekananda, who he's claimed to have said that in life, take an idea, make that idea your life. Take a single idea, make that idea your life. Think about it, you dream about it, you live all the time. Make it entirely your life. Make sure that your brain, your body, your nervous system, your muscles, your bones, everything is full of that just one idea, and leave every other idea alone. And when you do that, you automatically achieve success. And that is how spiritual leaders are born. This is the great Swami Vivekananda. I think it's a lot of things for us to learn. So with that, thank you. It's really nice to be here. Thank you. आता गौरवान्वित अतिथी CA AK अनंत शेणे हांका विद्याकल्प करूवारी आणि विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष CA नंदगोपाल शेणे हांनी यादस्तिका देऊन मान करका अशी विनंती करता. आता विश्व कोंकणी केंद्राचे CAO डॉक्टर देवदास पै हांनी धन्यवाद समर्पण करका म्हणून विनंती करता. आता काल बदलला. पुढे मैसूर रायने तेगेल पुस्तक लाइफ स्किल ट्रेनिंग दिवचे अगत्य पडे आशिल्ले. आज तसल एक युग आमगेल मुखार आसा. अतिथी जावन आयले, आमगेले सोयीर जावन आयले CA AK अनंत शेणे हांणी आमकां सुमार मार्गदर्शना उत्तर दिवन भारी खूश दिला. हांकां सगळ्यां तर्फेन हांव धन्यवाद सांगता. तशीच आयचे क्षितिज कार्यक्रमाचे निर्माण केल्लो आनी निर्देशनय केला. त्यांनी दोन कामें केले. आमगेले अध्यक्ष CA नंदगोपाल शेणे आनी तांकां फाटीबल आसचे उषा नंदगोपाल शेणे हांणी हांकांय हांव हे कार्यक्रमा तर्फेन धन्यवाद सांगता. तशी हे विश्व कोंकणी केंद्रांत जावचे कार्यक्रम हे संदर्भारे कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठानाचे उपाध्यक्ष श्री रमेश नायक आनी कार्यदर्शी डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै आनी कोशाधिकारी BR भटमाम हांणी पुरा एक पुरसत करून येवन सगळ्यांक एक मोटिवेशन केला. हांकांय ह्या कार्यक्रमा तर्फेन हांव धन्यवाद सांगता. सर तशीच आमगेल मध्ये गोंया दाखून आयले कामत माम शिणाई माम तांगेले बुक रिलीज फंक्शन आसा दनपार नंतर तांकांय हांव धन्यवाद सांगता. जी आनी सगळे तुमकां सगळ्यांक भाग घेतिल्यांक आनी रिसोर्स पर्सनांक धन्यवाद सांगता. जी मेगेल दोन उत्तर रावय.
विद्याकल्प क्षितिज शिबिराचे समारोप कार्यावळीक येऊन पाविले गौरवान्वित अतिथींनी वेदीर येऊन आसन स्वीकार करका अशी विनंती करता. विद्याकल्पक रुवारी विश्व कोंकणी केंद्र अध्यक्ष CA नंदगोपाल शेणे यांनी अतिथींक वेदीर आपोवन हाडका अशी विनंती करता. आता 3 दिवस शिबिरांत वेगळे नावाधिक संपन्मूल व्यक्तींनी दिल्लल तरबेत घेतिले चेरडू वांगेले अनुभव ऐकया. वंशी भट. या 3 दिसांतू सुरवे कसं मला योगा विषय आमकां खंयचे कॅम्पांत योग आनी नाशिल्ले मात्र ह्या योगांत आमकां एक योगांत गोतशे चढावत जनाक पुरो एक शवासन आनी प्राणायाम मात्र चड जावन बट ह्या सरान योगा सरान आमकां कशी पाठ येतना न्ही देवशनाचे कसं पुरो कोरी येता म्हूण ट्रिक्कांनी शिकोवन दिल्ले. मागीर कम्युनिटी प्रोफेशनल सर्विसांतू कशी वर्क करेत म्हळ्यार दुडवागोस्कर न्ही शेक कशी वर्क न्ही करेत की स्टुडंट्स जावन कशी वर्क करेत म्हूण सांगून दिल्ले. मागीर गोपालकृष्ण सरान हें हेल्थ कितली इम्पॉर्टंट म्हूण सांगून दिलें कित्याक म्हळ्यार ह्या हेजेर आमकां हेल्थ लायक आसल्यार मात्र आमकां मुखार एक चड आशाक एक्सपेक्ट करीत ना जाल्यार ह्या प्रायर आमी सम फिटनेस आनी ना जाल्यार बारीक कश्ट. मागीर सेल्फ डिफेन्स आमी ह्या वेळेला लायक करून सेल्फ फायट करचे तशी शिकलें ती कसाने म्हळ्यार आमकां चोरपण आनी जाल्यार आमकां कसाने गोतना शॉल आनी तांडीला कसं करचें ताणगट्टी मुठा आशिल्लें नायल्यार कसं करचें म्हूण गोतना बट ह्या सेल्फ डिफेन्सांत आमी पुरो एक सुमार तांकां कशी फेस करीत आमच्यान कसाने जायना म्हूण ना बट फिट जावन आसल्यार आमी कसाने करीत म्हूण आमी एक शिकलें ती. मागीर आयचे सेशन आमकां पुरा जन मस्ती इश्ट कसालें म्हळ्यार येदोळते आमी सेशन बाईसून आयकताना एक सेल्फ न्ही देवचें तशें जाता तशिल्लें जाल्यार ह्या सेशनांत आमकां फुल्ल स्किट करयल्या. मागीर आमकां एक्टिंगा कसो पुरो जाय त्या पुरो विशयी सांगली तांणी आनी कॉन्फिडन्स आशिल्लें कॉन्फिडन्स सेल्फ चड जालकी म्हणून हांतू. मागीर हें मात न्ही कित्याक म्हळ्यार हांतू फस्टाक तांणी मस्त एक्टिविटीज करतना कसाने प्रिपेरेशन ना अशी करूं सांगली तांणी त्या एक लायक जालें कसं जाल्यार म्हळ्यार मुखार इंटरव्यू आनी वतना तांणी इंटरव्यू घेतना एक म्हणटा ती तुमी एक हें सिच्युएशन लेखून म्हणका म्हूण कसान एक मार्केटिंग जो तुमकां कसान गोतस म्हूण पळोवच्याक तेदन आमी सांगपाक शकता आमकां ह्या एक फस्ट एक स्टेप म्हळ्यार हेल्प जावं शकता हा शिवर आमी इमॅजीन करून कोण सांगेत म्हणून तशी लायक जाली 3 दिसा कॅम्प. थँक्यू. तेजस किणी. सर्वांक नमस्कार. म्हजें नांव तेजस जी किणी म्हणून हांव फस्ट B.Com श्री महावीरा कॉलेज. फस्ट ऑफ ऑल हांव थँक्स सांगता म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या हाका आनी हे पुरा कॅम्प पुरा लायक केला. मस्त इन्फॉर्मेशन पुरा मेळ्ळें म्हाका. फस्ट डे झिरो तो गीता किणी मागीर एक लायक कर आमकां कुकींग पुरा शिकयली कशी इझीर करेत आनी टिप्स पुरा दिल्ली कशी इझीर करेत खंय आतां ते केदान यूज जाता म्हळ्यार आतां आ ನಮ್ಮ खंय तरी दूरच्या आमकां ना आमी खंय तर हॉस्टेलाक ना PG आसल्यार आमकां ते लायक यूज जाता. आमीची ओन फूड कशी करचें टेस्टी करचें इझीर आनी टेस्टीर करायचें म्हण. आनी नेक्स्ट विद्या मॅम त्यांनी आमकां लायफ लेसन्स पुरो शिकयली कम्युनिकेशन मागीर इमोशनल इंटेलिजन्स तेजे बग्गे पुरो आनी आमी इमोशन्स कशी कंट्रोल करता आनी म्हाका एक नवे कॉन्सेप्ट अर्थ जाले जोवारी विंडो म्हण. थँक्यू. प्रथम पै. पुरो जनाक गुड इवनिंग म्हूण सांगता. 3 दिवसा कॅम्पान तूं निजावन सांगचें जाल्यार 4 days इता म्हण आमी थर्सडे संजे येयलाची ताकाची थर्सडे संजेचे म्हाका कसं पुरा कळ्ळी म्हळ्यार हांव आज ताय कोट्टू विंडूल पळयनी कोट्टू मात खाल्लेले अम्मान आनी करची पुरा आमी कॉलेजा आसतना म्हाका मोव आनी पुरा घरा करता मात हांव कोट्टू विंडो चेक पण ट्राय केल्ले म्हळ्यार मागीर वचून रुमा वचून पुरा ट्राय केल्ले जाले थोडे. थँक्यू. आता केशवेंद्र तीर्थ ट्रस्टाचे लक्ष्मी शेणे हांनी फीडबॅक दिवं का.
आमकां फर्स्ट केशवेंद्र त्या ट्रस्ट ग्रुप अंतू एक मेसेज आयलेले प्रोग्राम आसा 3 दिवसा कॅम्प जाल्यार आमगेल केशवेंद्र ट्रस्टांनी कोणपूर आसा पळय तांकां एक दीस तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा वचून येवयात म्हणून. आज एक दिवसा कॅम्प मस्त लायक आशिल्ले त्या ड्रामा जावं त्या करची टॉपिक दिवचे त्या पुरो मस्त लायक आशिल्ले. एक असं म्हळ्यार म्हाका स्वल्प कॉन्फिडन्स बिल्ड जाल्ली मात्र उलोवका नुता बेश्टी न्ही उलोवची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तुमी उलोवका म्हणून. आमगेल फर्स्ट सॉफ्ट स्किल कॅम्प म्हणून सांगू येता हांव आतां ते केंचे एसल कॅम्पा पुरो वच्चा न्ही या फर्स्ट आनी बेस्ट म्हणून इश्ट पावता. थँक्यू. केरीक वरुण नायक. फर्स्ट हांव उलोवचे फुडें एक म्हणटा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. म्हळ्यार आतां आमी एक हांगा बर्थ घेतना फर्स्ट नाम आमगेले गुरू जावन आसा ती तशी एक प्रत्येक आमी एक स्टेजा वतना वतना आमकां कोणे एक वालगडे जो कोणे सन्न जो तांगे लोकांक आमकां शिकू मेळटा गुरू रुपारी तशीच आतां हांगा हांनी पुरा वालगड बसली ती गुरू रुपारी. सो तांकां फर्स्ट थँक्स म्हणटा. मागीर म्हाका हांगा ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली थँक्स म्हणटा. सो ह्या पटी कॅम्पान हांवें कसं म्हळ्यार आमी फोकस केलें चडती बेस्ड ऑन फूड जो टेंपल आमगेले कल्चर ಬಗ್ಗೆ जो आमी सेल्फ डिपेंडेंट जावचे ಬಗ್ಗೆ आमी चड ह्या पटी स्ट्रेस केलेले मोर दॅन टेक्निकल स्किल्स. म्हळ्यार लास्ट टायम आमकां 2 दीस विद्या मेमाले सेशन आशिल्ले जाल्यार ह्या पटी ते कट शॉर्ट करून ह्या पटी आमकां चड आमगेले कल्चर ಬಗ್ಗೆ शिकूं मेळ्ळें. स्टार्टिंग फ्रॉम गीत माई आनी सुमन माई आमकां कुकिंग स्किल्स म्हळ्यार आज चेल्ले चेडून मात न्ही चेल्ले चेडू आनी कुकिंग ಸ್ವಲ್ಪ शिक्का म्हळ्यार आज जेंडर इक्वेलिटी. सो पुरो जाण ते जावका की जो एकले राबतना आमकां चड भायरचे फूड डिपेंड जावचें येना. सो फूड म्हणतना हांव म्हणटा हांगा फूड बेस्ट आशिल्लें हे फूल कॅम्प थ्रू आउट. तद नंतर आमकां भगवद्गीते आतां भगवद्गीतेरी आमकां हांव बद म्हणटा जाल्यार आनी भगवद्गीत शिकले न्ही पळय म्हळ्यार वाजी न्ही जाल्यार आमकां प्रभाकर मामान एक भगवद्गीते ಬಗ್ಗೆ सांगतना ते एक लायफ आमी ते कशें आमगे लायफ इम्प्लिमेंट करूं म्हणून आमकां एक मस्त कळ्ळें. आनी सांगता म्हणून जाल्यार आमगेले देवस्थान ಬಗ್ಗೆ आतां आमकां आमगेले कुलदेव बरो गोत आसता कशी आमी वतात वर्सा एक वेळा वचका चिची म्हणटा ती वता ती जाल्यार म्हळ्यार आमकां वच्ची मात्र न्ही ते देवा पांय पडचे न्ही आमकां ताजी मागशी ते कशी जाल्ले खंय दुखून आयले पुरो एक कळचें इम्पॉर्टंट. तद नंतर सांगता म्हणून जाल्यार भास. सो आमकां ऑलमोस्ट देवदास पै मामाले एक आमचे केलेले भासाचे एक सेशन आशिल्लें तांतू आमकां म्हळ्यार आमगेले भास म्हळ्यार आमकां एक नॉर्मल एक आमी यूज करतना एक इंग्लीश वर्ड उलोवचे आसा मध्य ते हांवें उलयता पुरो जाण उलयता ती. सो आमकां एक नवे वर्ड केलो वर्ड आमकां कळना स्की म्हणून म्हाका मस्त वर्ड तशी दिसला. सो त्या भाशे ಬಗ್ಗೆ एक 2 सेशन जाला. आज लास्ट डे एक आमगेले चिन मामाले एक इंटरॅक्टिव सेशन म्हळ्यार इतलो पुरा बैसून 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 वय गोतूस ते पूर जाता म्हणून जाल्यार एक नॉलेज मेळटा जाल्यार ह्या सेशन एक फूल इंटरॅक्टिव केलें म्हळ्यार आमकां फूल एक हांसो हांव टोटली हांगा हायेस्ट आशिल्लें ह्या सेशनांतू. सो लायक ओवरऑल द सेशन फूल बॅलन्स जावन खुशी जाल्या तशीची डिसिप्लीन शिकून वता देखून म्हूण सांगून मी 4 वाक्य मुगसिता. विद्याकल्पक अल्युमिनी मानस प्रभू मुंडकूರು आणि फीडबॅक दिव का. सगळ्यांक नमस्कार. आज हंग रब्बून उलोवच्या मस्त खुशी जाता सर. हांव हांगा कॅम्प येता आसतना एल्युमिनीस येवन सांगता आशिल्ले WKC आमगेले सेकेंड होम म्हणून तेदन म्हाका कळना आशिल्लें बट आतां म्हाका फील जाता हांगा आमी मस्त स्किल्स शिकल्यांची आमी विथ द स्कॉलरशीप आमी ग्रो जाल्यांची तितले आमी म्हाकशी पळयतना आमकां कितले स्ट्रॉंग रूट्स मेळ्ळा त्या पर हांगा दाखोवन मेळटा सो. आनी शेणेम आमी केन्नाय म्हणटाचे आमी रूट्स केन्नाय विसरचे न्हय तें दॅट्स व्हेरी ट्रू. आमी तें तशी आसका आमी कितले डावन टू अर्थ आसताची तितले चांग जाता वता आमकां तें चांग जावका म्हण आसल्यार चांग जाता वता कळना. आनी एक सांगता तुमी तुमगे लायफांत एक रोल मॉडल म्हण दवरून घेवची ते तुमकां गोतनशी तुमी तांकां फॉलो करता वताच मागीर तुमी तशी जाताच तुमकां तशी जावका म्हणून तुमगेले गोल आसल्यार तुमी एक पर्सनाक कोणें रोल मॉडल म्हूण दवरून घेतल्यार तुमी तशी जेवेत तुमगेले विथ एफर्ट्स
आनी तुमगेले हार्ड वर्क ते तुम विथ इंट्रस्ट येता तेदना तशें न्हू तुमी तुमगेले गोल रीच येवच्याक इजी जाता. थँक्यू. आता सोयरी जेवण आयले CA US सुरेंद्र नायक आणि विद्याकल्पक हितेशी जेवण आसा 2 उतर उलोवका म्हणून विनंती करता. सगळ्या काही मिगेल नमस्कार. कित्याक म्हळ्यार तुमकां कसो पुरो विशय जावं कंटेंट्स तुमकां स्किल्स प्रत्येक तुमकां हांगा मेळटाच हेज्या चड आमी सांगचे तसलें कसलें ना. कसं हांव एक ऑब्जर्व करता आशिल्ले प्रकार कसं सांगू एक 2 विशय सांगू येता तितलेची तुमकां हांगा मेळटा अशें स्किल्स लायफ एस्पेशली दीस टायम लायफ स्किल्सा वयर मस्त फोकस केला. असल पुरो तुमकां स्कील डेवलपमेंट एक प्रॅक्टिकल जाल्लेले गायडन्स तुमकां दुसरें काही नॉर्मली मेळना म्हाका गोत अशें म्हणटात. आमी पळयताची इवन MBA स्टुडंट्स आमगेले येताची इंटर्नशीप घेवच्याक कसलें ना आमगेले स्किल्स कांय ना खाली तांगेलें क्वॉलिफिकेशन मात्र. तशें आसता आमगेलें एज्युकेशन सिस्टम. आतां न्यू एज्युकेशन पॉलिसी म्हणून गव्हर्मेंट चेंजीस पुरो करताच म्हाका दिसता आनी काही 10 वर्स वता थोडे चेंजीस जावंक जाल्यार आमगेले एज्युकेशनल सिस्टमांत. सो आमी एज्युकेशना तातूंत कसं मेळटा दॅट इज ओन्ली 50% म्हूण सांगूं येता. आमी कशें आमकां डेवलप करून घेता पळय दॅट इज अनदर 50% आमकां लायफान तूं मुखार सुनू प्रत्येक विशय हेल्प जावची. तशी हांव सांगचें कसं म्हळ्यार आज तुमी हांगा कसं तुमी घेतला की स्किल्स ते तुमी कशी इम्प्लिमेंट करताची ते तुमगेले वयर सोडलेले प्रॅक्टिकल लायफान तूं ते तुमी उडगास दवन घेवची आनी हाजी वॅल्यू तुमी केन्नाय मनात दवन घेवची. असं लायक तुमकां जी एक्सपोजर दिला हाजी कितें तरी हांगाचे नंदगोपाल शेणे म्हाका हांव कसं सांगचें म्हळ्यार आतां आमगेले पुराणांत एक गाय आसा न्हू कसं निमगेले रे दिवचे कामधेन म्हणटाचे शेणे म्हाका कशें म्हळ्यार कसलें निमगे नतले रे दिता पुरा तोच पुरो पॅकेज करून दिताच तुमकां कोणाय कसलें म्हाका अशी जावका तशी जावका सांगचे गतीन पुरो तोच कॉन्सेप्च्युलायज करून दिताच तुमकां कसं जावका म्हळ्यार रियल लायफा तुमकां कसं जावका जत्तलें म्हणलें करून तोच पुरो प्लॅन करून दितास. तशी कोणाय इंट्रस्ट घेवन काम करताले बारी उणें आसचें तुमकां टोटल ओवरऑल तुमकां कसं म्हणटाची सपोर्ट दिवची पळय. इट इज नॉट ओन्ली गिवींग सम फायनान्शियल एसिस्टन्स पुरो विशयान तूं सपोर्ट करचें तुमकां यू आर व्हेरी लकी फ्यू तुमी हांतू ह्या ग्रुपांत आयले म्हणजे ते उडगास दवन घेवन मुखार सून तुमगेले फिल्डान तूं मुखार वचची तुमगेले जल्ले चांग काम करायचें लायफान तूं म्हण हांव तुमकां गूड विशस सांगता. तशीची हांगाचे विश्व कोंकणी केंद्र हांगाचे ट्रस्टीस पॅट्रन्स तांकां आमी पुरो आभार जेवण आसूं का शेणे मामू आनी व्हरलेले पुरो जनांकय करची कामाक असल नोबल सांगूक वर्ड्स ना करची कामाक आसा पळय आमी पुरो जेन्ना आभारी जावन चिरराणी जावन आसूं का. सगळ्यांक देव बरें करूं. आता मालगड जेवण आशिल्ले CA जयंत शेणै नगर हांणी 2 उतर उलोवका म्हणून विनंती करता. आतां सकाळान तुमगेले हांगा कसं शिकलेची कसं लायक जाला म्हूण सकट शेअर केले. सो म्हाका तुज्या प्रकार सकाळान एक गुरुवार आयल्या पशी आज आयतार वतना मस्त रितीरी चांग विशय घेवन कोरून शिकून वता आसाची. आतां नेक्स्ट तुमगेला आतां आसा म्हळ्यार ते कशी इम्प्लिमेंट करून तुमकांची तुमी आनी काही लायक जावन करची तशी तुमगेला आतां आसा. तशीची आमगेले सकाळा भितरी आतां एक म्हणलें गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः म्हण ताजे मुखारसून एक श्लोक आसा त्या कसं म्हणटा म्हळ्यार अखंड मंडलास्तभ्यम खंयचे व्याप्तै एव चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः. तर नेक्स्ट कशी म्हणटा म्हळ्यार आमगेले सकाळा भितर एक शक्ती आसा त्या तसल शक्ती एक आमकां दाखोवन दिलेल्याक ते तसल ते म्हळ्यार आमी सकाळ नमगताची सकाळ भितर एक देवाल अंश आसा म्हूण. सो ते कशें आमी डेवलप करून घेवचे आनी तसल एक आमकां सकाळ आमगेल्यान तो शक्ती आसा म्हूण दाखोवन दिलेले ते गुरूक तसल गुरूक आमी नमस्कार म्हूण ताजी नेक्स्ट हाजी प्रकार येता. ताजी कोण सकाळाक आनी मुखार तुमी शिकिल्ल्या सकट जावन हांगा मेळल सकट वेवस्थीत घेवन तुमच्या लायफा तुमी सकट बरें जावन मुखारसून येवका आनी तुमगेले आतां जाल्लें तितलें सहाय तुमगेल्या समाजाक तुमगेले अगत्य आशिल्ल्यांक करता म्हणून हांगा एक 2 उतर सांगून सकाळाक देव बरें कर म्हणून सांगता. आता मुखेल सोयर जावन आयले श्री प्रसाद नायक सुजीर
नायक ग्रुप्स हांनी 2 उत्तर उलोवक. सगळ्यांक नमस्कार. म्हाका नंदगोपाल मामन म्हणलां ताका 2 उत्तर उलोवका म्हूण सांगून. सो लास्ट इयर हांगा आय वॉज वन ऑफ द स्पीकर. हांव एक अर्द घंटो मुखाल घंटो काडलेलो आसा. टॉपिक वॉज एंटरप्रेन्योरशिप. सो आज ही लास्ट 3-4 दीस कोण जोर दरांदर पावस येता आसा. त्या ब्रेव कोरून तुमी हांगा 4 दीस ट्रॅवल करून आयलेले आसाची. कुंदापूर मागीर हेब्री विंगड कडेन सुकून आयले आसाची. एंड ह्या इनिशिएटाक नंदगोपाल मामा एक क्लॅप जावं का. इतलें म्हळ्यार आमी 10-15 इयर्स फुडें हांव इंजिनियरींग शिकता आशिल्लो. तेदन समेत आमकां कसले लायफ स्किल्स कसले ना आशिल्ले आमकां शिकूंक. आमकां बेजीक आमगेलें कशें एज्युकेशन आसा ताजे विशय मात्र लायफ सेविंग स्कील कसलें ना अगत्य आशिल्ला. बट आमकां कोणेंय शिकयनी कसलें आमकां इवन आमी इंजिनियरींग कॉलेजा पेड सीट घेवन आमकां जाल्यार काही कसलें एज्युकेशन ना. बट हांगा तुमकां नंदगोपाल मामान इतली इजिली एडिशनल 3 दिसांतूय इतली सान कोर्सांतूय तुमकां एक इतले लायफ सेविंग स्किल्स नाटक असो योगा असो विंगड स्किल्स तुमकां आतां शिकयलेलो आसा. सो हांव मिगेल एक 3 मेसेज म्हूण सांगता. पॉयंट न्ही. फर्स्ट पॉयंट कोणाक एंटरप्रेन्युअल स्पिरिट आसलें त्या मिगेल लास्ट इयराचे सेम टॉपिक कोणाक आसा म्हण जाल्यार तुमी अपस येवन हांगाचे कसलें सेटअप करून तुमगेल्या गांवांत कसलें सेटअप करून साना रितीर बिजनेस केल्यार समेत व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमगेलें तें लोकल इकॉनॉमी तुमकां डेवलप करूंक एक व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी ताजे रिक्वायरमेंट पुरो स्किल्स तुमी हांगा शिकून आसताचे. सेकंड पॉयंट मोबायल युजेज. ह्या मोबायल म्हणटा पुढे जाल्यार एक फावटी कान नीट जाता. तांतूं 2 नमुने आसा. म्हळ्यार तुमी चांग रितीर यूज करूं येता वायट रितीर यूज करूं येता. हांव एवरी नायट मिगेल येवन जाल्यार घरा येवन जाल्यार हांव एक 8 to मिगेल 9:30 हांव एक यूट्यूब पळोवचें आसा. बट एज्युकेशनल विडियोज ओनली. विंगड कसलें ना जनरल नॉलेज कसं आसा. सो त्या कसलें आसो मोबायल मात म्हण न्ही विंगड कसलें आसल्यार यूज इट इन द रायट वे. कसं ताका अगत्य आसा त्या रितीची यूज करायची. थर्ड पॉयंट आमचे केल्यात हांव एक नोट केला. म्हाका बारीक खुशी जाला एकूण ती PhD करता NIT येता म्हणून मानसा न्हू. येस एक्झॅक्टली. सो खुशी जाली म्हळ्यार आमगेल्यान तूं हांव नोट केला कसं म्हळ्यार म्हजे PhD or administrative services and CA obviously there are many. But आमगेल्यान दावका जाल्यार तितले engineers and doctors आसाची. बट ह्या एस्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्विसेस नी PhD करता मस्त उणा. व्हेरी रेअरली आमी आमचे कडल्यान सांगत कोण के करता आसा म्हूण सांगो न्हू. सो त्या वे एक्सप्लोर करायची म्हळ्यार तांतूं मस्त स्कोप आसा आनी मस्त नंदगोपाल मामा फ्युचरांत एक इनिशिएटीव आसा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्विसेस एस्पेशली पळोवच्याक. सो त्या क्लिक जाल म्हण जाल्यार तुमकां ते ऑपॉर्च्युनिटी आसता. सो त्या पुढे एक्सप्लोर करून ट्राय करायची म्हळ्यार तांतूं मस्त स्कोप आसा आनी आमचे कडल्यान कोणें रिप्रेझेंटेशन ना. सो इतली एक 3 मेसेज सांगून हांगा आज अरेंजमेंट केलेल्याक नंदगोपाल मामाका मस्त धन्यवाद. थँक्यू. श्री प्रसाद नायक सुजीर हांकां यादस्तिका दिवन मान करक म्हणून विनंती करता. विश्व कोंकणी केंद्र अध्यक्ष CA नंदगोपाल शेट. आता विद्याकल्पकरूवारी आणि विश्व कोंकणी केंद्र अध्यक्ष जनरल CA नंदगोपाल शेणे हांनी 2 उत्तर उलोवका म्हणून विनंती करता. सर्वांक नमस्कार. एक GSB समाजाक आमी कसं नाही सेव करका म्हणून ते पुरे ड्रीम्स तुमकां आशा पुरो. बट ते कार्यरुपा हाडका न्हू. ते कार्यरुपाक येवचे एक दीस आयले 2017. बट कन्सर्न आसा एक समाजांत एक कसले करका एक चेडवांक एज्युकेशनाक ताजे मागशी बॅकग्रावंड हांव तांकां 1-2 दीस फुडें उलयतना सांगलां ताका कारण कसलें म्हणून. तशें आमी तें आरंभ करतना हांव सुरेंद्र नायकाले निमगेलें तूं एक म्हागेलो एक कन्विनर जावन को कन्विनर जावन जॉयन जा कसलें म्हळ्यार खंयचेय कार्यक्रम एकल्याल म्हूण जावचे ना. एक संस्थेचे म्हूण सांगून त्या कन्विनर तो एकलो सिंगल म्हूण जावचे ना. स्वल्प जन ಒಟ್ಟು मेळून करका म्हणून तेन्ना म्हगेलो ಒಟ್ಟು तो आमी जॉयन जावन करया म्हूण सांगून प्रारंभ जाल्लें. 2017 आमी फस्ट कार्यक्रम आमगेले इनॉग्रेशन विद्याकल्पका इनॉग्रेशन प्लस फस्ट इयर प्रोग्राम आमी बसरूरांतू काशी मठांत कोरून बसरूर महालसा नारायणी देवस्थानांतू अशीं चेडूं पुरो बैसून एक म्हाका आजी काही उडगास आसा 51 नंबर्स चेडूं फस्ट इयर जाल्लें. 2 वर्सां आमी दोंडेर अंगडी राम मंदिराक केल्लें हे कार्यक्रम. लास्ट इयर बॅच प्लस त्या वर्साची 9 चेडूं.
ताजे नंतर 2019 ಅಂತೂ ಮುನಿಯಾಲ್ ಅಂಕೆಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ तुमको पुरे एक डाउट येवच्या पुरे हें पुरे हॉल हांग करचे बदला हें पुरे देवस्थानांक कसले कार्यक्रम म्हळ्यार आमगेल प्रति एक हळ्ळेंतू एक गांवांतू पुराय एक सेंटर जनांनी GSB लोकांक ओट्टू मेळचें काही म्हळ्यार एक देवस्थानांत आनी एक समाजांत अवेरनेस क्रिएट करता जाल्यार हांव मंगळूरांत तुमकां आपोवन हांगा हें कार्यक्रम केल्यार अवेरनेस मेळना पुरा कार्यक्रम मफ्युसेल एरिया ग्रामांतर प्रदेशांतू एक दिसाचे फर्स्ट आमगेले इनॉग्रल प्रोग्रामावरीच प्रतिवर्ष केल्ले 2020 इसवींतू शिरयार राम मंदिरान जाल्ले हे कार्यक्रम 2021 आमी सोमेश्वर आगुंबे मागीर आगुंबे स्टार्ट म्हळ्यार एक चंद डिसिप्लिन्ड जावन आशिल्ले एक टीम जावका आज पुरो तुमी टीम न्हय मानसीक जावन आमगेलो ओटू पुरे एक टीम जावन एक समाज आसा 2022 इसवींत आमी नयंपल्ली गोपालकृष्ण देवस्थानांतू कार्यक्रम केल्ले सो 2022 तुकून आमी आतां त्या वेळार कोण चेडू आशिल्ले तांकां कंटिन्यू करतची म्हाका दिसता हें पुरो जन मॅक्झिमम 2029 म्हणटना आनी 4 वर्सांनी पुरो जनाल कंप्लीट जाता मागीर हें स्कॉलरशीप प्रोग्रामाचें स्वरूप आतां ऑलरेडी चेंज जाला कॅशलेस इनिशिएटीव एम्पावरमेंट ट्रेनिंग कोरका ह्या पट्टी हांव लेखले स्किल्स विशयी आमी काण घेवका ಸ್ವಲ್ಪ विशय माहिती म्हूण सांगून सेल्फ कुकिंग करच्याक कसन की एक मोटिवेशन जावका म्हणून एक दोनी रिनाउंड पर्सनालिटीजांक हाडून हांगा आमी एक 1 आवराचें सेशन केल्लें सेल्फ डिफेन्स आज आमकां कसलें माहिती ना शिकचें मात्र गोत्तू सेल्फ डिफेन्स कसं न्ही कोणी सोडे शिकून आसा पुरो सो ते एक अवेरनेस क्रिएट करका मागीर ओल्ड एज होमाचे एकलो पळोवन घेतलो आयलो ताणें एज्ड जनांक गेले प्रॉब्लम सांगले तुमकां कळका इता म्हळ्यार एज जाल्ल्या जनांक गेले सेंटिमेंट कसं न्ही तेव्हा एक थोडे कळका म्हणून तेव्हा एक सेशन काडलें प्रभाकर जोशी महान विद्वान यक्षगानाचे प्रत्येक विशयांतू मॅनेजमेंट थॉट्स इन भगवद्गीता म्हणून बारीचंद कोण एक 1 आवर तुमकां एक इनसायट मेळटा तूं तशींच एक नवें जावन एक बिजनस स्टार्ट केलेले एक इंजिनियरींग जाल्लो एकलो चेल्लो तो तागेले अन्नाल न्ही तागेले आज्याल बिजनस आतां कंटिन्यू करून व्हरतस सो तागेले तुकून कशें न्ही तुमी 1-2 पॉयंट शिकून काडना आसा पुरो चिन्न मामाले म्हाका हें म्हाका दिसता कंटिन्युअस 3 वर्सां हे कार्यक्रमांत कसं म्हळ्यार आज तुमी इतले मायंड रिलॅक्स जाल्ले तेंच तुमी तुमगेले गांवांतूच एक सानच एक नाटका टीम की सानच एक वर्सा एक 2-7 दीस म्हण जाल्यार तुमगेले गांवचे गणेशोत्सव आसा पुरो नवरात्री आसा पुरो एक सान जावन एक अर्द घंट्याचे एक स्किट टायप एक प्रोग्राम कराय आनी आज ही हांगा स्टेजार बशिल्लीं तुमी लेखून आसा पुरो कोण की हाण गुर्तारे हांगा आपोवन हाडूं उल्लोच्याक बसयला म्हणून तांणी पुरो तुमगेले डोनर्स तुमकां पुरो तांणी सपोर्ट करचे इतलो सांगताची सर्वांक बरें जावो म्हूण सांगून मेल 2 उतारा बाय आता विद्याकल्पकालिम्नय मानसा प्रभू मुंडकोर हांकां यादस्तिका दिवन मान कोरका म्हणून अतिथींक गेले विश्व कोंकणी केंद्राचे CAO डॉक्टर B देवदास पै हांणी धन्यवाद समर्पण करका म्हणून विनंती करता ಬಹುಶಃ आमकां भारी संतृप्ती मेळ्ळेले हे वेळू सगळ्यांनी तांगेले अनुभव भारी चंदायर वांटून घेतला तुम्ही सगळ्यांनी हांगा कसलो अनुभव मेळ्ळा हें तुमगेले जिवनांत पालन केलां रे तेच व्हड एक तुमगेले एक धन्यवाद म्हणून हांव लेखता आसा आयचे ह्या समारंभाक आमगेले मुखारी बशिल्ले सोयऱ्या पैकी CA जयंत शेणे नगरा हांकां हांव सगळ्या तर्फेन धन्यवाद सांगता सर तशीच आमगेले ओटो CA US सुरेंद्र नायक हांणी आसाची आनी तांणी चंदायरी दोनी मॅसेजा उत्तर दिल्या तांकांय धन्यवाद तशी श्री प्रसाद नायक सुजीर आनी नायक ग्रुप्साचे हांकांय हांव धन्यवाद सांगता आसाचे तशी आमगेले आयचे कार्यक्रम बारी सकाळ दाखोवन मस्त चंदायरी चलोवन दिलेले कासरगोडच्यान मामा आमगेलो तस तांकांय धन्यवाद आनी आमगेले केन्नाय
विश्व कोंकणी केंद्रांतू मार्क्स दाखवून काम करचे एक टीम आसा तांपैकी लक्ष्मी माय आनी आमगेलो विघ्नेश आनी रांदपा सायडान तो गणेश माम आनी तांची स्टाफ आनी आमगेलो केन्नाय असच्यो स्टाफ तो आमकां मस्त ताणें खंयची काम करचें आमकां कळना ताकाय हांव ह्या संदर्भार धन्यवाद सांगता. तुम्ही सगळे हांगाचे इतले कार्यक्रम एक विशेष तुम्ही पळया हे सिनेमा करतना एक निर्मापक आनी निर्देशक म्हूण आसता दोग तेंगेलें सामर्थ्य विंगड एकल्यान दूड घालचें आनी एकल्यान निर्देशन करचें. आमगेल्या मध्येन तो कासकोड सिनेमा मातसो अशें हें दोनी सामर्थ्य एकल्याला आसला रे ते नंदगोपाल माम म्हळ्यार रे ह्या सगळ्याचे ट्रेनिंगाचे खंयचे कार्यक्रम कोण आपोवका हे पुरे वेवस्था तागेले. तो एक व्हड एज्युकेशनिस्ट बरें चार्टर्ड अकाउंटंट न्ही. हांव हे विचार तुमकां मना होरका म्हूण हांव सांगता असल एक सुंदर एक वेवस्था दिल्लेलें हें विश्व कोंकणी आश्रयारी आनी अध्यक्ष नंदगोपाल माले एक लिडरशिपार चलचे हे कार्यक्रम तुम्ही सगळ्यांनी जे प्रेजन घेतला रे तेच व्हड विशय म्हूण म्हणटाची मेगेल दोन उत्तर रबयता.